ते पयर काँग्रेसीचे 10 आमदार आयल्यात तो भाजपात अशें तुमचे कितें जाणा न्ही गेले म्हाका दिसता 2017 पासून पयलीं जर जायत न्ही गोंयचें राजकारण जें आसा न्ही एक अर्थान 2017 गव्हर्मेंट आयलें तरी आसतना आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाला सरकार आयलें पण एक क्लियर मेजॉरिटी नासल्या कारणान जें आसा सरकार आसा न्ही पण एकमेकाचें ब्लॅकमेलिंग करप अशा तरेचो विशय चलतालो आनी अशा तरेचें राजकारण जें आसा न्ही गोंयाक गोंयच्या डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंयच्या लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान बरोबर न्ही आनी त्यामुळे म्हाका दिसता हें पयलींचें डिसिजन जें घेतलेलें आसा की केंद्रांक सुद्दां हो विशय म्हळ्यार फाटले सरकाराचो जो विशय आसा जे अनेक मंत्री ज्या तरेन ब्लॅकमेलिंग करतात ते पसंत पडना आनी त्यामुळे एक स्थिर सरकार दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी गोंयच्या डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा आज देशांत जे पूर्ण भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जें एक फूल मेजॉरिटी आसा एक हेल्दी आनी गोंयचो एकंदर जे अनेक प्रश्न आसा ते मार्गाक लावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अशें स्थिर आनी सक्षम सरकार येवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तो निर्णय घेतलो आसा. ब्लॅकमेल म्हटल्यार कोण ब्लॅकमेल करता न्ही हांवें सांगपाक गेलो ना हाली पयलीं विशय आयिल्लो आसा की अनेक सरकारांतल्या आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान केल्लो आसा अनेक जाणांनी तो विशय केल्लो आसा की ज्या तरेचे सपोर्ट केल्ल्या पार्टीन सपोर्ट केल्लेच लोक ज्या तरेन ब्लॅकमेलिंग करताले असो विशय तो अलायन्स पार्टनर आसा ताणें केल्लो आसा करताले हो विशय हांवें सांगपाक गेलोच ना पण हाजे पर्यंत अनेक तो विशय पब्लीश जाल्लोय आसा. तावडकर तुमी हॅप्पी आहा हे डिसिजनाचेर काणकोणचे न्ही काणकोणच्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना इजदोर जेन्ना प्रवेश 10 जाणां आयले तातूंत इजदोर आसा ताजें पयलें वेलकम हांवें केलें कारण एकंदर जें गोंयभर राजकारण जातालें की म्हाका दिसता फाटले 2-2.5 वर्सां सुद्दां आसा न्ही ह्या सरकार जरी आमचें जरी उरलें काणकोण खूब फाटल्यान पडलो की त्यामुळे आज आमचो आमदार जो आसा रुलिंगाक आसा की आनी तो काणकोणच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसपाक जाय अशें म्हजें स्वताचें मत आसा आनी त्यामुळेच की ह्या विशया संदर्भांत आसा न्ही की गोंयच्या काणकोणच्या हिताच्या दृश्टिकोनांतल्यान काणकोणच्या कार्यकर्त्या हितोकोनांतल्यान आसा न्ही योग्य निर्णय आसा अशें ताजें हांवें तें सांगलें आनी तो ताजें स्वागत हांव केलें आसा आनी हांव आमदार जातलो मंत्री जातलो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान काम सुरू केलें आजूय जें आसा न्ही हांव पूर्णपणे आसा न्ही तो समाजाचे अनेक प्रकारचे प्रश्न घेवन वचपा खातीर फुडें आसा. राजकारण हें एक हांव सदांच म्हणटालो राजकारण हें आसा न्ही एक कॉन्ट्रॅक्ट कशें म्हणजे लोकांक जर मान्य आसत जर जायत न्ही लोकांक जर दिसलें जाल्यार जातलें लोकांक जर मान्य नासत जर जायत न्ही राजकारण हें लोकांचेर डिपेंड आसता. जो विशय 2017 जालो पळय न्ही तो 2017 म्हाकाय मान्य नाशिल्लो कांय गोश्टी संदर्भांत तो कार्यकर्त्यांक मान्य नाशिल्लो म्हणून आमी अशे तरेचे आमची की पार्टी कडेन दुश्मनी आसा अशें न्ही जो विशय आसलो त्या विशया कडेन आमकां मान्य ना म्हणून आमी त्या देवाचेर स्टँड घेतलो आसा आनी नंतरच्या काळांत आनीक आमच्या नेत्यांक दिसलें की आमचेंय डिसिजन चुकीचें आसा आनी त्यामुळे तांणी रिक्वेस्ट करतकच आसा न्ही परत हांव परत प्रवेश करपाक जाय कामाक लागपाक जाय म्हाकाय दिसतालें की कार्यकर्त्यांक दिसता सगळ्या जाणांक काणकोणच्या हिताच्या खातीर वचपाक जाय म्हणून देवाचेर निर्णय घेतलो.